तुम्ही जाणात वेळणी मतदारसंघाचो गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी बाबूश हाचो भाव सोंपलो आनी ताच्या मरना खातीर पयले सुवातेर आमकां हें पोस्टपोन करचें पडलें. आमी 15 तारखेर दवरलें आनी जेन्ना असो एक निर्मण आयलो की लोकांचे भंय पडली की असलो एक ब्रिक समीट आसा आनी ह्या समिटा खातीर तुमी ट्रासान पळोवंक शकतात चड तारवडी भाव आसात. सो बरोच ओडचण जावचें आसा. हे भंयेक लागून आमी आतां दुसरे फावटी हो आमचो प्रोटेस्ट मार्च आमी फुडें व्हेला 22 तारखेर दवरला. कसलो इफेक्ट जातलो एक पार्ट नॅशनलायझेशन करप म्हळ्यार फाल्यां रिस्ट्रिक्शन आसताय न्हंय भोंवपाची. न्हंय ते सांगतले बाबा तुमी आज न्हंय भोंवनाका. आज ते सांगनाय कांय मग फाल्यां आमचे ते न्हंयेचेर आज वसण बाजारांत पयलीं आतां कटोरे भरपूर तुज्या न्हंयची निश्ता मेळटा आनी लोक स्पेशली फ्रॉम सावथ गोवा स्पेशली त्या बाजारांत येवन लोकां बिजनेस करताय कित्याक दॅट फीश बिकम टेस्टी. राती जेन्ना हांव टीव्ही पळयतालो मुख्यमंत्र्याक खंय तरी एका पत्रकार भावान विचारलें की वॉट इज नॅशनल ऑफ रिवर. काय ना म्हणतो हायवे उदकान हायवे म्हणतो. सो प्रॉब्ली चीफ मिनिस्टर ऑल्सो डजंट नो वॉट इज बेसिकली टेक्निकली द नॅशनल ऑफ रिवर. सो आय स्पोक टू द PWD मिनिस्टर. So he has said that this waterways should be used for heavy transportations after the dredging. So आता जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन भाव आसात हांचे पोटार पाय सरकार दवरूंक सोदता थ्रू नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर. पॅरामिलिटरी आनी पुलीस फोर्साच्या नांवान लोकां मदीं प्रचंड प्रमाणात भंय घालपाचो वेळ्ळी गांवांत आसोळण्यान वेळ्ळी मतदारसंघात प्रचंड प्रमाणात सुरू जालो. आमी 15 तारखेक 22 तारीख दवरला पूण आमी 16 तारखेक 16 ऑक्टोबराक शिवोली मतदारसंघात आनी थंय नदयो लागता शापोरा न्हंय म्हणत थंय ज्यो न्हंयो आसात भितरल्यान थंय तांकां रिवर नॅशनलायझेशन इश्यू लागता म्हणून तार शिवोली स्वामी समर्थ देवळा कडेन आमी 16 तारखेक थंय आमी प्रोटेस्ट दवरिल्लो आहा. कांय प्रोबेबल कॅन्डिडेट आसा थंयसर आनी जे पॉलिटिशियन आसात त्या लोकां मदें तांणी एक भंय कसो एक फियर कसो निर्मूळ हाडला. कित्याक तांकां भिरांत आसा आयज गोवा फॉर्डाची जी पार्टी आज थंयसर वेल्ली मतदारसंघात बहुत मुखार आसा म्हणून आनी तेणी लोकांक आयज भिरांत दवरल्यात. तुमकां अरेस्ट करतले भितर उडयतले आनी हे जे वेल्ली मतदारसंघात जायतेच भाव जे तारवार सिरीज करतात वो पोड्डेसान सिरीज करतात. सो ताणी फियर कसो थंयसर तांच्या मदें लोकां मदें हाडला.